एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली. आणि माझी च्या बीन घेऊन जाल्ली आसा. आयज च्यावेक आसली आमगे चपाती आणि बटाट्याची भाजी. सो च्या बीन घेऊन जाली आमची. आणि आता म्हाका एक काम आसा. काम म्हटल्यार वीकली आमी केन्नाय क्लीन करता, बट ह्या फावट करूंक ना. म्हाका हॉल क्लीन करपाचो आसलो. भरपूर बुरशें जाला. सो तुमकांय बीन दाखयतले हांव कशें कितें काम करता, हांव कशें कितें क्लीन करता ते हॉल. सो कंटिन्यू रावा. आयच्या दिसा कितें कितें जातलें तें तुमकां फूल पळोवपाक गावतलें. आनी हांव फूल ट्राय करता म्हाजी पर डे म्हाजो ब्लॉग येतलो असो ट्राय करताच, बट शुअर ट्राय करतलें. आणि तुम्ही म्हाका कमेंट केल्लो की होम टूर दिवन तुजो. सो शुअर दितलें. जेन्ना म्हाजे 2000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जातले तेन्ना शुअर दितलें. आणि बॅकग्रावंड सावंड अवॉइड करा, कारण सकाळी सकाळी सद्या कुत्र्यांचो आवाज, माजरांचो आवाज, कावळ्यांचो आवाज हे नॉर्मल आसा गांवांत. आनी सकाळी सकाळी असले आवाज आयकप म्हटल्यार सुद्दां भरपूर बरो दीस वयता मागीर. सो चला तर हांव म्हजें काम करून घेता. आणि प्लीज कंटिन्यू रावा. ब्लॉग आवडलो जाल्यार लायक करपाकूय विसरू नाकात. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता हांगसर कितले कितें कितें दवरलेलें आसा युनिटाचेर. आनी हरशीं हांवें तें क्लीन केल्लें, तरी बट बुरशें जालें तें. करता करता हांवें मागीर एक एक काडपाक सुरवात केली. आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की भरपूरूच बुरशां. सो जेन्ना आमी हात घालता क्लीन बीन करपाक तेन्ना तें इजी दिसता, बट मागीर मागीर तें बोर जाता. कारण सपोज हेल्प आसता जाल्यार बरें पडटा, पण क्लीन करतना तुका कळना आमकां कितें कितें आसता थंय पेचर पचर. सो करता करता हांवें स्टार्ट केलें काडपाक. आनी म्हाजें कलेक्शनूय पळोवन घेयात. सो गायज हो गणपती दिसता पळय तो न्हू हांवें आमी जेन्ना हांव आनी संजय फिरपाक गेल्लीं वागोतोर आय थिंक सो, तेन्ना हो म्हाका एकाच नजरेन आवडलेलो. कारण बरो दिसता पळय गणपती. आनी लाकडाचें काम आसा, वुडन काम आसा सगळें. सो भरपूर बरो आसा. तेन्ना घेतलो हे कलेक्शन हांवें. सो अशें न्हू भरपूरशें कितें कितें कलेक्ट केल्लें आहा म्हाजे कडेन. आनी केन्नाय टायम गावलो जाल्यार तेजेरय व्हिडियो करतलें हांव. सो तेज्या मागीर ही जी 2 माजरां दिसता पळय ती आमी येल्लम्माक गेल्लीं फॅमिली टूर. तेन्ना हांवें हो घेतलेलो. येल्लम्माक गेल्लीं तेन्ना म्हाका व्हडल्या मावशान गिफ्ट केल्ली 2. सो इवन हे जे हत्ती आसा पळय ते सुद्दां म्हाजे भरपूर जुने कलेक्शन म्हणूं शकता. भरपूर वर्सां जालीं ह्या हत्तीक म्हणटात तशें. हे हत्ती ना, कारण हत्ती ना अशें म्हणटा कारण हे खूब इम्पॉर्टंट आसा म्हाका. हत्तीक म्हणूं शकना. असले कलेक्शन मेळटा भरपूरशे आहा, बारीक 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 बारीक. आनी म्हाका असलें कलेक्शन करपाकूय आवडटा. सो हे हत्ती न्हू म्हाका व्हडल्याच मावशान गिफ्ट केल्ले. आय थिंक सो हांव 7वेक बीन आसतलें, 7थाक बीन आसतलें तेन्ना हांवें हे घेतलेलें. आनी हे बीन येल्लम्माक घेतलेलें. आमी येल्लम्माक गेल्लीं आमी फॅमिली टूर तेन्नाच वांगडाच घेतलेलें माजर आनी हे. सो पळोवंक शकता तुमी. हो जो फोटो पळयता ओके, मेन इम्पॉर्टंट गजाल हांव न्हू म्हाज्या ल्हानपणाचो फोटो दाखयता तुमकां. हो पळयात, दिसता फोकस फोकस. हो पळय हा हो फोटो न्हू भरपूर इम्पॉर्टंट आसा म्हाका म्हाज्या लायफान. ही दिसता पळय ती आसा मम्मीची मावशी. आनी ही आसा मामा आई म्हाजी. भरपूर इम्पॉर्टंट म्हाजी मामा आई म्हणटात तशें, बट ती आतां आमच्या बरोबर ना. आनी हो म्हाजो फोटो ल्हानपणाचो कसले आसले पळय आतां सामके गुडगुडीत. आनी आतां सामकें अशें जालां. पयलीं हांवें सगळ्या सुक्या कपड्यान पुसून घेतलें, कारण ओल्या कपड्यान पुसलें काय ते डस्ट दसता सामको. तेका लागून पयलीं सुको कपडो मारलो सगळ्याक.
आणि वयल्या वयर करपाचें आसलें म्हाका, कारण सगळे होम थिएटर टीव्ही काडटा म्हणसर म्हाका टायम जातलो आसलो. आनी हे क्राफ्ट हांवें केला, ते गुलाब बीन दिसता ते हांवें केला, म्हाका आवडटा क्राफ्ट करपाक. सो तेज्या मागीर हांवें झाडू मारून घेतली वयले वयर भिंतीर, जो डस्ट आहा तो पडों न्ही म्हणून. तेज्या मागीर परत एकदां सुको कपडो मारून घेतलो सगळ्याक हांवें. आनी सुक्या कपड्यान तितलो डस्ट दसना. ओलो कपडो जर डायरेक्ट मारीत आमी जाल्यार सगळो दसता, तेका लागून बरो सुको कपडो हांवें पुसून घेतला. आनी तेज्या मागीर हांवें लिक्विडान ते सगळे परत क्लीन करून घेतले, कारण जे बारीक बारीक आसता ते मागीर क्लीन जाता बरी डस्ट सगळो. सो असो करून सगळे क्लीन करून घेतले. आनी फास्ट फॉरवर्डिंग केलें हांवें हांगसर, कारण तुमी बोर जातले की तुमी कितें पळयतले, पळोवपाक तुमकां बोर जातलें म्हणून. आनी परत ते हांवें जे काडलेले सगळे ते क्लीन करून घेतले आनी लायत गेले. हांगसर म्हजो हातच पावनासलो, सो तशें हांव गणपती बीन पुसून लायत गेले सगळे. आनी फुडें तुमकां एक बास्केट दिसतलें, ते बास्केट म्हटल्यार हांव सगळे म्हजे हेडफोन्स, चार्जर्स बीन एकीच कडेन दवरता, मागीर सोदपाकूय प्रॉब्लम जायना. तेका लागून एकीच कडेन जर दवरीत जाल्यार बरें पडटा. सो ते बास्केट म्हजे सगळे तशें आसता, दिसतले तुमकां फुडें. आनी हत्ती बीन बरें क्लीन करून घेतले हांव. सो अशें करून म्हजो दीस स्टार्ट जाल्लो, कारण म्हजो मूड आसलो क्लीन करपाचो. आनी फायनल लूक पळोवंक शकता तुमी, बरे तरेन क्लीन करून घेतले हांवें हांगसर. आनी हॉल तितलो व्हडलोसो ना आमचो, धाकटो आसा, बट क्लिनींग करूंकूच जाय. सो हांवें ते युनीट भरपूरसो टायम घेवन क्लीन केलें. व्हिडियोन जरी तुमकां कमी टायम दिसलो आसलो तरी ते भरपूर टायम लागलो म्हाका. कचर पचर एकदां क्लीन करपाक हात घेतलो का भरपूरूच कचरो मेळटा, कचर पचर मेळत आसता मागीर. सो हांवें तो क्लीन केलो बरो. आनी फायनल लूकूय तुमकां दाखयलो हांवें. तेज्या मागीर हो जो दिसता तो HP ऑफिसांतसून चेक करपाक गेल्लो गॅस. सो म्हटल्यार आमी चेक करून घेवया, कारण सेफ्टी इम्पॉर्टंट आसता आनी आमी चडशी गॅशीत कडेन काम करता. सो खरें तर गरजेचें आहे. बट म्हाका एक खबर ना की हेंच्या कडसून चेक करप सेफ आसा की ना तें. सपोज जर तुमकां कोणाक खबर आसत जाल्यार प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगात की घेवप हे सेफ आसा की ना तेंच्या कडसून. बट एमर्जन्सी सपोज आमी तांकां कॉल करीत जाल्यार येत येता चडशे. सो तेका लागून आमी तेंच्या कडसून चेक करून घेतलें. आनी गॅस आमची ओवरऑल ओके आसली, कांय चेंज करूंक ना तेणी. गॅस आमची बरी आसली अशें सांगलें तेणी. बट वर्सान वर्सा एक फावटी तरी येतातूच ते चेक करपाक सर्वीस म्हणून. इवन फॉर्म फिलअप करता ते ₹100 घेतात ते फील करपाक फॉर्म, तेय बीन आमी करून घेतले. तेज्या मागीर तेजेर सिग्नेचर बीन घेतात ते. सपोज बाय चान्स कितें प्रॉब्लम जाल्यार रिस्क तेंची आसता, अशें फॉर्म आसा ते. बट हे जर खरेंच सेफ आसा जाल्यार तुमकांय सांगूंक सोदता की तुमी चेक करून घेया, कारण चडशीं बायलां म्हण गॅशीत कडेन आसता आनी सेफ्टी इम्पॉर्टंट आसा. सो बायलां खातीर खरेंच गरजेचें आहा हे चेक करून घेवपाक. आनी एमर्जन्सी जर तांकां आफयत जाल्यार ते एक्स्ट्रा पे करूंक सांगतात. सो हांगसर आमगे सकाळी सकाळी येयल्लो, तेय बीन आमी काम करून घेतलें, चेक करून घेतलें एकदां बरें न्हू चेक केल्लें. तेज्या मागीर फॉर्म फिलअप करता तेय बीन तुमकां दिसतलें. फॉर्म फिलअप केला आनी तेजेर सिग्नेचर घेतलें आमी. सो अशें करून आमची कामां चालू आसली स्टेप बाय स्टेप. आनी HP ऑफिसांतसून येयला, तेजो युनिफॉर्मूय आसलो तसो. आनी एक्चुली दुसरो येतालो बट ह्या फावट हो येयल्लो. सो पळोवंक शकता तुमी गॅस आमची रेडी आसा आनी हांगसर तेणी फॉर्म फिलअप करून दिला. आनी हे बी नोट करता ते HP बुकाचेर जो नंबर आसता तो नोट करून दिता आनी फॉर्म सामके फील करून दिता. सो आमची गॅस ओवरऑल ओके आसा, कांयच इशू ना गॅसीक आमच्या, अशें तेणी सांगलां. पायप बीन आमचे ओवरऑल ओके आहा, बट गरजेचें आसता वर्सान एकदां तरी चेक करून घेवपाक. आतां तुमी म्हणटले हे आनी तूं कितें करता काय म्हणून. सो काकी कडसून हांवें भात हाडलेलें रुजत घालपाक. हेरी खाता ते नॅचरल मेडिसीन तांकां ते, म्हणजे ते खातात आनी मागीर ते वॉमीट करतात. सो नॅचरल आसा तांकां लागून ते गरजेचें बीन आसा. आनी काकीन म्हाका भात दिल्ले हे. सो पयलीं ते फुगत घालचे पडटा जेन्ना रुजत घालच्या पयलीं, अशें तिणी सांगलेलें, कारण ते मागीर बरें रुजता खंय. सो हांगसर हांवें थोडेशे भात पयलीं फुगत घातले आनी थोडे वगत दवरतले हांवें फुगत घालून. आनी तेज्या मागीर हे रुजत घालतले सांजचे टायमार, कारण ते बरें फुगोंक जाय.
सो पळोवंक शकता तुमी हांगसर ते डायरेक्ट सकयल बसले भात सगळे आनी जे पिड्ड्यार आसले ते फ्लोट जाताले. फायनली मागीर ते फुगत घालून जाले. रावा 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 अशें तर जावंच शकना की आमी आनी काटेकणगे खाता आनी हेरी खायना. ना ना अशें तर केन्नाच जावचें ना. हेरीक आमचे काटेकणगे भरपूर आवडटा. सो आमी च्या पिताली आनी तेका कशें सांडटली. सो तेकाय बीन हांव भरयतालें आनी तो सामको आवडीन खातालो आनी नुस्तें खायना तो. सो काटेकणगे म्हण बटाट म्हण तेजे फेवरेट आसता आनी तेका भरोवचें पडटा. एकदम हिरो तो सामको. सो गायज एरिनो काटेकणगे खाता पळयात. आयचो ब्लॉग हांव हांगाच काबार करता. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. सो परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमचे सगळ्यांचे.